भाजपान 2012च्या वेंचणुकांनी जाहीरनाम्यात दिल्ली 90% आश्वासनां पुराय केल्यात। वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात। म्हण 2017च्या वेंचणुकांनी जनतेन भाजपाक बहुमत दिवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी केलां। गोंय सुरक्षीत दवरपाक जनतेन परत एक फावट गोंयांत कमळ फुलोवपाची गरज आसा अशें संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां। काही जण हांवें आतां हे फावटी प्रचंड पराभव जावपाचो आसा, 8,000च्या मताधिक्यान हांव खंय हारपाचो आसा। म्हाका दिसता ताणें ते आपले कातरण कापून दवरचें आनी मार्चांत पळोवचें कितें घडटा तें। हांव पत्रकार परिशदे घेणारे सगळे स्वयंघोषित नेते हांकां एक आवाहन करीन की येणाऱ्या पंचायतीच्या निवडणुकीक तरी किमान उबे रावा आणि पंच म्हणून निवडून येऊन दाखया। जी जनता सुबुद्ध आसा, जी जनता विचार करता, ज्या जनतेन लोकशाही गेली 55-56 वर्सां चाखल्या, ज्या जनतेन हांगा गेली 50 वर्सां आमच्या व्यतिरिक्त अन्य पक्षांची राज्यकारभार पळयल्यात आणि भारतीय जनता पक्षाचो 8 वर्सांचो राज्यकारभार 2 फावटीचो पळयला, त्या जनतेन निरखून पारखून आमकां सगळ्यांक पळयल्यात। गोंयच्या राजकीय क्षेत्रांत एक सुद्धा आज राजकीय पक्ष असोना जो दाव्यान सांगू शकतलो की आपण 5 जागा मिळवू शकता म्हणून। काँग्रेसीन तर पूर्ण माघार घेतल्या आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाशिवाय सरकार करपाक कोण नाच। गोंयकारांक 5-10 वर्सां काम करून तुमची रूच कितें ती कळ्ळ्या शिवाय गोंयकार लागीं घेना। हांगा आमी कश्ट केल्ल्या, पयल्या निवडणुकीचें खरें काम हांगा केलां, लक्ष्मीकांता खातीरूच केलां। लोक आमकां पळयताले, 100 भुरगे आमी एकत्र येताले हांगा भगवतीच्या देवळा कडेन। सगळ्या बुथांचेर वचून काम केलें, कश्ट केले, दीस रात राबले। 365 काय 364 कितें तरी मतां पडली म्हाका याद आसा। पण लोकांनी 10 वर्सां आमकां अनुभवले आनी 10 वर्सां अनुभवतकच आयज मतदारसंघान आमचो जर तूं मोठो कार्यक्रम घेतले जाल्यार एकूय हॉल ना अवेलेबल, अशी परिस्थिती निर्माण करपा इतली ताकद ह्या पक्षा कडेन आयली आनी त्या खातीरूच ह्या पक्षाचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव कौतुक करता, तुमचे सगळ्यांचे कौतुक करता। विकासाच्या बाबतीत उलोवपाचो नैतीक अधिकार काँग्रेसीत तर अजिबात ना। गेले 20-22 वर्सां सत्ता काबीज केल्या नंतर खंयचो विकास तांणी केला लोकांसमोर बसचे, परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या 2 टर्मांक ही 4.5 वर्सां, त्या वेळेची काहीतरी 2.5-3 वर्सां, या काळात जो विकास तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान आणि सहकार्याने केलो, हो विकास उजो ठरता। खंयच्या क्षेत्राचो विकास जावना, खंयची क्षेत्र अशी उरल्या जी विकास जावपाची आहा आणि म्हणून आज सगळें दिसतना अशा तरेचे लोकांक पिशे करपाचें काम म्हणजे गोंयची जनता किंवा मांद्रेची ज्या मांद्रे मतदारसंघाची जनता तुमकां पिशी दिसता काय कितें? आमकां पार्सेकर सर मेवना काय हे तुम्ही काढून उडोवचे आणि लोकांक सांगचे, तुम्ही वचोन शेजाऱ्यांक सांगचे पडटलें, तुमच्या वाड्यान तुम्हीच मीटिंग लावची पडटली, तुमच्या विलेजीन वाड्यान बुथांनी खूय सगळ्या घराघरांनी तुम्ही भोंवचे पडटले। आम्ही पार्सेकर म्हणून, वी आर पार्सेकर, आम्ही पार्सेकराक रिप्रेझेंट करता। आम्ही तुमच्या दारान येयले मत मागूंक आणि लीड तेजी ह्या फावटी म्हाका दिसता डिपॉझिट जप्त करपाची गरज आहा। आम्ही हिंगा येयल्या काँग्रेस मुक्त गोवा करपाक। मात इतले मजगती मांद्रे कॉलेजीचे अनुदान सरकारान बंद केल्ल्यान मांद्रे कॉलेज अन्याय निवारण समितीन भाजपाचो निशेध केलो। तशेंच भाऊबिजेची भेट म्हण मुखेलमंत्र्यान मांद्रे मतदारसंघात दिल्ल्यो साडयो ह्या वेळार प्रदर्शनात मांडल्यो। ह्या वेळार आदले कायदो मंत्री रमाकांत खलप, आदली मंत्री संगीता परब आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स गुवाहाटी मांद्रेच्यान विलास आरोलकार।